नमस्कार. गॅस करात सध्या खंय आसा हांव. म्हज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकतात गोंयची राजधानी पणजे आनी सद्याक हांव आसा रेयुश मागुश फोर्टाच्या सकल. कारण तुमी पळयतात गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत. कारण गोंय उलयता. आनी आज ह्या कार्यक्रमाक आमी वचपाचे आसात वेगवेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी, झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीनी. कारण झेडपीचे इलेक्शन लागीं पाविल्लें आसा 20 डिसेंबराक आनी आमी आतां रेयुश मागूश साकून मागीर कलंगूट वतले आनी दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी भोंवून लोकां कडच्यानूय जाणून घेतले की तांकां तांच्या मनांतलें कितें उलोवपाचें आसा तें. त्याच प्रमाणे उमेदवार जर मेळ्ळे तांचे कडेनूय उलयतले. कारण तुमी पळयतात गोवा टॉक्स, गोंय उलयता. तर तुमी पळयतात गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत. आनी जशें हांवें ऑलरेडी म्हणलां सद्याक आमी आसात रेयुश मागूस. आनी जर सांगपाचें जालें जाल्यार झेडपी इलेक्शनाचें आमकां कितें आयकुपाक आज मेळटलें. झेडपी इलेक्शन लागीं पावलां खरें, पूण कॅन्डिडेट जशे तयारी करता तशे लोकूय बी आपल्याली तयारी करत आसा. आनी लोकांली तयारी कशी चल्ल्या हें जाणून घेवपा खातीर आमचे बरोबर आसात भाऊ. हय, झेडपी इलेक्शन सामकें लागीं पावलां. हय. तुमकां कितें दिसता झेडपी इलेक्शनाक खंयचे ते मुद्दे आसतले जाचेर लोक सद्याक मतदान करपाक सोदतात. हय, सध्या लोक जे मुद्दे आसतले ते विकास कामां मुख्य म्हणजे गांव मतदारसंघ म्हणा किंवा विशेषता आमचो हो झेडपी मतदारसंघ जो रेयुश मागूस आसा तातूंत कशी कामां जाल्लीं आसा, कितलीं जाल्लीं आसा, कसली क्वॉलिटी जाल्ली आसा हाचेर लोकांचो फोकस आसतलो. आनी लोकांनी ऑलरेडी ठरयल्लें आसा जे आमच्या आमदाराचे किंवा आमचो जो झेडपी विद्यमान जो झेडपी आसा संदीप बांदोडकर ताणें 2.5 वर्सांक कितलीं कामां केल्लीं आसा आनी बरे तरेची कामां केल्लीं आसा आनी ती डेडलायन सोंपच्या पयलीं कामाचें उद्घाटनूय बी जाल्लें आसा. आनी लोक हे सगळें पळयतात. आज कितें आसा लोकांचो विचार आमच्या पलीकडे पाविल्ले आसा. लोक हे कितें करतात, उलयतात तशें करता काय ना. तर आमच्या संदिपान हे सगळें जी कामां आसात लोकांची ती 2.5 वर्सां भितर चडशीं 90% काबार जाल्लीं आसा, सोंपिल्लीं आसा, उद्घाटनाय जाल्लीं आसा. आनी कांय 10% जी कामां आसात ती चालू आसा, ही जातली. आनी निश्चितपणान लोक त्या नदरेन विचार करतले. आनी आमच्या उमेदवार जी आमची रेश्मा संदीप बांदोडकर ही विद्यमान सरपंच आसा पिलन मार्रा पंचायतीची. ही तिची 2nd टर्म आसा पंच म्हणून. आनी आमच्या पक्षान तिका तिकेट दिल्ली आसा आनी आमी खूश आसात. कारण हे बांदोडकर घराणें जें आसा, संदीप म्हणा, रेश्मा म्हणा किंवा संतोष म्हणा, हे राजकारण करच्या पेक्षा समाजकारण करतात. आनी सगळ्या समाजा मध्ये ते लोकप्रिय आसात. म्हणजे कामां करपाच्या बाबतींत किंवा लोकांक संकटाच्या वेळार धांवून वचपाचें आनी कितें करपाचें. किंवा सरपंच म्हणून जेन्ना पळय विकास पळयतात किंवा तांचें काम पळयतात तेन्ना तुमकां दिसता की झेडपी तसोच मनीस आसपाक जाय जो विकास करपाक शकता. एब्सोल्युटली. हय हय, बरोबर. तशेंच मनीस जाय, ताका त्याच कॅपेसिटी जाय, एबिलिटी जाय आनी एपेटायट जाय ते काम करपाची. राजकारण म्हटलें की ते काम करपाची. दुसरे राजकारण करतात म्हणून हांव करूंक जायना. हांव राजकारण म्हाका जर कळटा आनी लोकां मदीं लोकांक कशें सांबाळपाचें हे राजकारणान पयलीं आमी समजून घेवंक जाय. तें करीत जाल्यार तो मनीस किंवा जी बायल मनीस आसा उमेदवार म्हणून ती नक्कीच यशस्वी जाता आनी लोक हातबोट लायतात निवडून हाडूंक. सद्याक जी पळय उमेदवार आसा ती समजा जर निवडून आयली तुमी म्हणटात तशी, हय, जाल्यार तुमचें पयलें मत जें तुमी तिका घालून निवडून हाडटलेच, पूण तिच्या मार्याक वचून तुमचें पयलें मत कितें आसतलें की कितें त्यो चेंजीस जावपाक जाय, जावं तो बदल जावपाक जाय, तो विकास जावपाक जाय. अशें तुमकां कितें दिसता की कितें तरी वेगळें कितें जावपाक जाय जें तांणी करचें. हय, तें कशें आसा आतां आमचें कशें आसता, आमचे उमेदवार म्हणा किंवा आमी एकट्याचो एकटे निर्णय घेना. आमी बसतात, अपक्ष म्हणून बसतात, मंडळ समिती म्हणून बसतात किंवा आनी ब्लॉक कमिटी म्हणून बसता. आनी बाबा खंयची कामां प्रामुख्यान आमी हें करपाची, खंयच्या कामा कडेन लक्ष दिवपाचें, लोकांची गरज कितें आसा, लोकांक कितें जाय. आयज बरे गुळगुळीत रस्ते जाल्यार जायना, इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, सगळी ट्रान्सपोर्ट जें कितें म्हणटात तें सगळें उपलब्ध जाय आनी सगळें तें काम जाल्या नंतरूच लोकांचो प्रतिसाद बरो मेळटा. आनी आमी ह्या नदरेन आमी वावुरतात. कित्याक आतां हांव वैयक्तीकरित्या तशी खूब कामां आसात आमकां करपा सारकी. आमचे पेरणा 1000 कॅपेसिटीचें बरे पैकी एक हॉल येता, सुसज्ज AC आनी सगळे तरेचे भितर फॅसिलिटी आसतल्यो. विद्यमान पंचायत आसा सद्या पळय न्ही, थंय बरो हॉल येता आनी थंय त्या शिवाय फुटबॉल ग्रावंडूय येता. तेचेर आमचो पयलीं फोकस आसतलो, तें कंप्लीट करपाचें. आमच्या आमदाराची मुदत सोंपच्या पयलीं हो हॉलाचें
काम कंप्लीट जावन अनावरण म्हणजे उद्घाटनूय बी जातलें. तर अशें हे जे कांय इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा जाका म्हत्व दिवंक जाय आमी समजून घेतले आनी करतले. तेच्या फुडें जे आमचे प्रायोरिटीज म्हणटात त्यो कश्यो कितें आहा त्या प्रमाणे आमी फुडें पावल घालतले. देव बरें करूं भाऊ, बरें दिसलें तुमचे कडेन उलोवन. वुमन एम्पावरमेंट हो एक विशय सदांच आमच्या दोळ्या मुखार येता. म्हणजेच वुमन एम्पावरमेंट म्हणल्यार कितें, आनीक जायते अशे वार्ड आसात, जायत्यो अश्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात ज्यो बायलां खातीरय रिजर्व जाल्ल्यो आसात. आनी तुमी पळोवपाक शकतात आज दोग जाण ह्या गांवच्यो बायलो आमच्या बरोबर हांगा उलोवपाक आसात. जाणून घेवया की तांचे विचार कितें आसात आनी तांकां मनांतले कितें उलोवपाचें आसा. कारण झेडपीचें इलेक्शन सामकें लागीं पाविल्लें आसा. तुमी खंयची? हांव नेरूल फट्टावाडा. तुमी? आणि हांव बेतींतलें. ओके. सो आतां जेन्ना झेडपी इलेक्शन जेन्ना पळय लागीं पावला, तुमकां कितें दिसता की झेडपी इलेक्शनाक आतां तुमी मतदान करपाक वतली आनी एज अ वोटर कितें ते विशय आसात जे मुखार दोळ्या मुखार दवरून तुमी मतदान करतले? आमचे विशय म्हणजे आता आमी कितें म्हणटा आमचो वुमन पॉवर्स इतलो आसा. सो आतां आमी सगळ्या बायलांक एकठांय करून आतां जी मॅडम उबी रावता आमची रेश्मा, ती होपफूल आसा आनी आमकां ती अशी खूब हेल्प करता. ती सारकी हेल्पान आमकां तयार आसा आनी आमी हेल्प पयलीं मरे बायलो लास्टाक बायलांकूच सपोर्ट करता. मिनिस्टरूय आमच्या वांगडा आसा आनी मिनिस्टरांचो हेल्प घेवन आमी फाटी झेडपीची भरपूर कामां जाल्या. आनी आतां ह्या मॅडमांक आमी तें सांगलें की बायलांक कितें आहा तें न्हू, जे बारीक बारीक कोर्स आसता, जे बायलांक शिवण क्लास, बायलो जेन्ना करून आमची फाल्यां उदरगतीक पावतली. बायलो जर फुडें गेल्यो जाल्यार समाज फुडें वयता. सो बेसिकली तुमचो विचार आसा की तुमच्योय स्किल्स खंय तरी वाडोवन तो स्कील डेव्हलपमेंट जो आसा तो मुखार वचून तुमकां तातूंतल्यान फायदो जावपाक जाय. आणि अंगणवाडीचे सुद्धा त्यांच्यानी मातशे हे खेळणी म्हणा, झाडां म्हणा, ते आमचं डेव्हलपमेंट केलं की आम्ही मातशी बरी जातली आणि आमच्या गांवांनूय एक गार्डन कशें तयार करून दिवपाची इतली म्हाजी मागणी आसा. तुमकां मॅडम कितें दिसता? जशें मॅडमीन सांगलें, कारण एक बायल मनीस रावता अशें तुमी म्हणटात की खऱ्यांनीच एक बरी गजाल आनी खुबशे विशय आसतले जे तुमी जावं तुमच्या सरपंचा कडेन आमदारा कडेन म्हणटातच, पूण जेन्ना झेडपीचो विशय येता तेन्ना एक खंय तरी तें लिंक आसा तें वेगळें जाता. कारण झेडपी म्हणजे सरपंच आणि आमदार हातूंत भितरलो लिंक. तेन्ना झेडपी कडेन एक म्हाका दिसता तुमकां जर तर वुमन कॅन्डिडेट मेळ्ळो जाल्यार तुमी म्हणटात की खंय तरी आमचें कम्युनिकेशन आसा, कन्वर्सेशन आसा तें बरें जातलें. पूण ताचे पलीकडेनूय खुबशे विशय आसतात. फक्त हांगा वुमन कॅन्डिडेट रावता किंवा ती कोणाची घट किंवा ती खंयच्या पक्षाक रावता हाजेर हे इतलें म्हत्वाचें नासतना ताच्या पलीकडेनूय खूब विशय आसात जे तुमकां दिसता आसतले. सारकें सारकें. म्हाका दिसता की बाईन आमच्या संदीप बांदोडकरान 2.5 वर्सां जायते बरें काम केलें आमच्या देवळान. रामाचें संदीप देवूळ बांदोडकर म्हणजे जी आतां कोण जी पळय कॅन्डिडेट आसा झेडपीची तिचो घरकार तिचो तेणी आमचें खूब काम केलां. म्हणजे आमच्या रामनगर आमचें देवूळ आसा, तेणी रामाचें खूब काम म्हणजे भरपूर आमकां शेड तेणी घातली. आमच्या भटजीत तेणी एक रूम बांदलो. म्हणजे आमी जे केन्नाय आयले बाई कडेन म्हणजे संदीप बांदोडकर तेणी केन्ना आमकां ना अशें म्हणूंक ना. आनी हांसतो चेहरो जसो की आमचो MLAचो चेहरो आहा तसोच ताजो बी चेहरो. आनी म्हाका दिसता की रेश्मा भाभी जी आसा ती संदीपाची ती असो तिजो बी हांसतोच चेहरो आनी तियेन आमकां खातीर तिणी पिलारना बी तियेन भरपूर काम केलां. आनी आमकां दिसता की बायलां आहा, बायलांन जेन्ना फुडें येवप म्हणजे अख्खे आमच्या घरांतले लोक पासून बायलां फुडें म्हणजे घरकार पासून फुडें येता आनी भुरगीं पासून फुडें येता. चल एक आमी तर बायलां फुडें आयले जाल्यार अख्खो समाजूच एक फुडें वता. आनी आमकां बायलां खातीर तेणी जायते केलेलें आहा. आनी आमकां आतां दिसता की रेश्मा भाभीन आमचे फुडें बी बरें काम करचें आनी सगळ्या बायलांक सगळे फुडें घेवन अशी वयचें. आनी आमचें जें कितें काम जर आमी केन्ना आयलीं जाल्यार आमच्या हसमुखान तेणी स्वागत करचें अशें म्हाका दिसता. आनी आमी एक कॅन्डिडेट तिका बरो म्हणून हाडलेलो आहा आनी आमी सगळ्यांनी तिका फुडें काडून एक वोट तिका दिवन आमी तिका फुडें काडचें अशें म्हाका दिसता. तशेंच हांव एक संदीप भाईन न्हू आमकां युटिलायज करून जो झेडपीचो जो फंड आसा तो युटिलायज करून भरपूर कामां केल्या. सगळ्या देवळांनी खुर्च्यो दिल्या आणि बरीच कशी तेंच्यांनी बेंचीस वगैरे घालून दिल्या, लायट्स घालून दिल्या. तशेंच रेश्मा भाभीनूय फुडें तशें आमकां हेल्प करून आमच्या गांवची आनी त्या बरोबर बायलांची उदरगत करची इतलें हांव तेचे कडेन मागतां. तर तुमी पळयलां आसतलें की कशा पद्दतीन एक जो विकास आसा तो वेगळ्या तरेन खंयच्या तो पळोवपाचो. तर तुमी पळयलां आसतलें की जो विकास आसा तो एक वेगळ्या तरेन त्या विकासार वळण घेवचें अशें ह्या दोगूय बायलांचें म्हणणें आसा. आनीक एक बायल उमेदवार आशिल्ल्या कारणान खंय तरी आमचें तिचे कडेन उलोवप मातशें सोंपें जातलें. किंवा तिचो घरकार जेन्ना हांगा झेडपी मेंबर आशिल्लो पयलीं ताणें खूब विकासाची कामां केल्लीं आसा, तिथे फुडें व्हरतलें अशें ती म्हणटा. पूण सगळ्याच लोकांचें मत अशेंच आसा काय लोक आनीकय वेगळो बदलाव सोदतात. जावं तो पक्षाचो बदलाव आसूं, जावं तो कॅन्डिडेटाचो बदलाव आसूं, कसलोय बदलाव आसूं, काय जशें आसा
तशेंच म्हणजे जैसे थे वैसेही हो एक प्रश्न हांगा निर्माण जाता, एक तयार जाता. बाकीच्या लोकां कडल्यान जाणून घेवया. तुमकां सद्याक देव बरें करूं. तर सद्याक आमी वेऱ्या बाजाराक आसात आनी अशें म्हणटात की जर समजा तर चड गजाली जावं त्यो इलेक्शनाच्यो आसनी किंवा गांवांत कितें घडलां ताज्यो आसनी, च्या कॉफीचे जॉयंट्स असतात किंवा बारीक बारीक हॉटेलां असतात ताज्या परस चड आनी खंयच्याय जाग्यार आयकुपाक मेळचें ना. एक बारीक अशें हॉटेल सायदीप नांवाचें, हांव हांगा भितर सरलो आनीक पात्रांवा कडेन आज आमी जाणून घेवया की इलेक्शन झडपीचे लागीं पाविल्ल्या कारणान हांगा जे कोण पळय कस्टमर्स ताजे येतात ते कितें उलयतात तें तांकां सारकें आयकुपाक येता. ते पात्रांव, कितें आसा लोकांचो अंदाज? कारण झडपी इलेक्शन सामकें तेंगशेर पावलां आनी हांगा म्हाका दिसता तुमच्या हॉटेलांक सामकें बाजारांक हे वेऱ्या बाजारांक हॉटेल आसा, हांगा ज्यो गजाली पळय किंवा गॉसिपींग जे चलता तें म्हाका दिसता आनी खंयच तशें चलचें ना. कित्याक तुमकां आवाज आयकुपाक येता किंवा पळोवपाक मेळटा. हांगासरले लोक आतां सांगपाचें म्हटल्यार लोक चड करून नीज गोंयकारांचे चड चिंततात. प्रश्न आहा पळय चड करून नीज गोंयकारांचे हांगासर आयज प्रश्न आहा चड गांवांत आहा म्हणटा तो नीज गोंयकारांचो. तेजेरूच सगळो आतां विचार जावपाक जाय अशें दिसता म्हाका. अशें डेवलपमेंट बीन बरो जाला तशें कांय ना, हांगासर सगळें बरें चलता. म्हणल्यार आमचे गोंयचे प्रॉपर गोंयकार आहा पळय तेंचेर लक्ष पडोवंक जाय अशें म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक जाणा हांगा आमी हळू हळू आमच्या हातींचे फिसकाटलेले दिश्टी पडटा आमकां हय. ताका लागून आमच्या जो कॅन्डिडेट आहा तेणें आमचे गोंयकारांचेर चड लक्ष दिवन ही गोश्टी फुडें व्हरूंक जाय अशें म्हाका जाल्यार दिसता. म्हणजे तुमी म्हणटात की स्वताचो विकास करनासतना जे कोण आमचे नीज गोंयकार आसा तांचो विचार करपाक जाय. करून जावंक जाय. जो तशें विचार करपी जो उमेदवार आसतलो तो आमचो फुडलो झडपीचो मेंबर जातलो अशें दिसता. कित्याक जाणा तूं हांगासर भुरगे आमचे हाती भायर वयताना दिश्टी पडटा. आतां भायर म्हणचे एक्झॅक्ट कितें म्हणजे हांगा सगळेच गोश्टी म्हणजे पिवपाचें हें करपाचें धड ग्रावंडार वचना काय ना अशेंच चल्लां. हो भुरग्यांचेर लक्ष घालपाचो फक्त विकास आनीक बाकीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट न्ही, जो पळय ह्युमन डेव्हलपमेंट आसा, भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवपाचें जे कितें काम आसा तेंय म्हणटात तुमी की जो कोण पळय उमेदवार आसा ताणें करपाक जाय. तेंच्यांनी मातसो हें करूं जाय. कित्याक म्हाजे अनुभव प्रमाणे सांगता हय. अशें. कित्याक दिसता आमकां हांगासर बाजारांत कितें घडटा तें आमच्या दोळ्यांनी पळयता आनी आमचेच भुरगे पिड्ड्यार जालेले दिश्टी पडटा आमचेच. आनी गोंयकार हांव म्हाजें म्हणल्यार म्हाजे दुसरो कोण उलयलो जाल्यार तोय तेंच सांगता. म्हणजे जे आमचे पेरंट्स आहा ते सगळे अशे भुरग्यांचे चिंतेन आहा. तेजेर कितें तरी प्रश्न जावपाक जाय असो. कित्याक ते वायट मार्गार वयता. जन झीचे खातीर मॅसेज आसा ती जन झी हांवें म्हणटा पळय न्ही, जनरेशन झी. पात्रांवाचेर राग धरनाका, जन झी. हांगा तुमचें हॉटेल हांवें विचारिल्लें एक्चुली तुमकां गॉसिपिंगाचें, कारण हो रावला तो रावला, पयलीं तो आशिल्लो आतां तागेले बायल रावले, असल्यो बी खबऱ्यो तुमकां आयकुपाक येना हांगा? येता तो खबरी आयकुपाक. म्हणल्यार आमी जनरली हांगासर कशें आमी सगळेच लोक येता कारणान आमी एके सायडीक उलोवंक शकना. म्हटल्यार लोक डेव्हलपमेंटाचेर लक्ष अशे लोक येतात, पावां घालून मिरची दी म्हणटात, च्या मारतात आनी ताजेर सगळे इमाई गाडी चालू आसता. तशें आमचे तशे खूब लोक जे आहा आमचे कस्टमर जे अशे उलयता ना न्हू. म्हटल्यार चडशे प्रश्न असोच येता की आमच्या भुरग्यांचो फ्युचरा खातीर. झडपी इलेक्शना खातीर तुमकां कितें दिसता? पक्ष म्हत्वाचो काय उमेदवार म्हत्वाचो? सध्या तरी पक्ष हांगासर कित्याक जाणा डेव्हलपमेंट दिसता सो सगळे ते चिंतून तुमी म्हणटात की तशें सद्याक जशें पळय आमी चिंतून दवरला तशें करपाक जाय आनी पक्षय तितलोच म्हत्वाचो जितलो उमेदवार सारकें. आनी हांगासर म्हणजे हो हांव तुका म्हाजी एक तुमकां रिक्वेस्ट हो भुरग्यांचेर लक्ष घालपाक लागून. कित्याक जाणा हांगासर कांय ना. आतां बेस्ट एक एग्जाम्पल दिल्यार तुमकां 2 मिनटां उपकारता. एक सांगपाचें म्हणल्यार हांव फुटबॉल प्लेयर. हय. आतां पळय जाल्यार भुरग्यांचे टुर्नामेंट जायना, फक्त वेटरन्साचे टुर्नामेंट जाता आनी आमी जाणटेच खेळटा. भुरगे कांयच खेळना. हेचेर कितें तरी लक्ष जावंक जाय. कारण भुरगे मोबायलाचेर खेळटात. आमी फुटबॉल खेळटात, आमी क्रिकेट खेळटा, पूण मोबायलाचेर आनी कंप्युटराचेर. पात्रांव म्हणटा ते ग्रावंडाचेर खेळपाचें. ग्रावंडाचेर आज आमच्या एजीचे भुरगे खेळटा ते दिश्टी पडना. तेजेर कितें तरी विचार जावपाक जाय. कितें तरी विचार जावपाक जाय आमच्या भुरग्यां खातीर. नाजाल्यार हाती भायर वयतले ही गोश्टी. हाता भायर म्हणटकीर हो पळय फाटल्यान एकटो तकली भायर काडून कोण तरी एकटो पळयता, ताजे विचार आमी जाणून घेवया. तो कितें तकली भायर काडून सांगपाक सोदता ते. बरें, थँक्यू सो मच. येस, बरें.
कोण तो तकली भायर काडटा तो तकली भायर काडटा ओके तकली इनफॅक्ट तकली भायर काडना तकली भितर घालून पळयतालो तो भाऊ कितें उलयता स्वताक ताका कितें उलोवपाचें आसा आवय हांवें चडपाचें कशें रे वेट तरी जातली मरे हाजेर वेट तकली भुरगे आतां भायर गेल्या म्हणटालो तो तकली भायरय घालता म्हणून कळना भितरय घालता म्हणून कळना पूण बरो सामको मोटिवेटेड यंग भुरगो दिसता पात्रांव ZP इलेक्शन लागीं पावला कितें म्हणटा तूं पक्ष म्हत्वाचो काय कॅन्डिडेट म्हत्वाचो पक्ष न्हू कित्याक लागून पक्ष बीजेपीन कितें तरी केला न्हू हांगासर कितें तरी केला वेरान कितें तरी केला जे उमेदवार कोणी आसूं जो तो पक्षाचो उमेदवार आसतलो ताका म्हणटा तुमी निवडून हाडपाचो फुडें कितें तरी जातलें म्हणून जाणा न्हू ताका लागून कितें मिरची खावपाक आयलो शिरो घेवपाक आयलो जेवपाक आयलो ना लिंबू लागला का हा लिंबू लागला का लिंबू सोडा तुम्ही लिंबू सोडा म्हाका बी घेतलो काय जाय, खंय जाय. आमी ऑलरेडी घेवन आयल्यात लिंबू सोडा बरो गांवठी लिंबू सोडा भितर पिळो साखर घाली मीठ घाले हांवें स्वता केल्लो हा बेस्ट लिंबू सोडा हा हात दाखयता हय हात दाखयता अरे सगळे हात दाखयता कमळ कोण दाखयना मरे हात दाखयता सगळे तीग जाणांनी हात दाखयलो काँग्रेसीक मातशें बरें दिसलें आसतलें हात दाखयता म्हूण कमळ कोण दाखयना म्हणटलें ZP कॅन्डिडेट्स कोणी आसनी पूण लोक बेजिकली खूब कितें उलयता तें आमकां दिश्टी पडटा आनी हो भाऊ जसो हांगा बसला तोय बारीक 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 कितें हांगा उलयतालो म्हणटकीर आमी हांगा म्हणलें की भाऊकय विचारया की सद्याक कितें चालू आसा तांच्या मनाकय कितें आसा तांकां कितें दिसता पात्रांव सद्याक ZP इलेक्शन सामकें तेंगशेर पावला लागीं पावला 20 तारखेक आनीक रेईश मागूस हो मतदारसंघ तुमकां कितें दिसता खंयच्या मुद्द्याचेर जो कॅन्डिडेट आसा ताका निवडून हाडपाक जाय कोण म्हण सांगतलो कितें आमची काय हें ना कोणाकूय मारपाचें मेकळें हावपाचें कोणाकय मारपाचें मेकळें जावपाचें खंयचे कोण रावता तें इलेक्शन पार्टी खंयची जी सांगपाची ना काँग्रेस आहा BJP आहा दुसरे अपक्ष आहा हे कोणाकूय आपल्याक कितें मनाक आहा तें मारपाचें आनी मेकळें हावपाचें बेजिकली जेन्ना पळय गोवा स्टेट लेजिस्लेटीव असेंब्ली म्हणजे आमदार वेंचून हाडपाचे आसता तेन्ना म्हाका दिसता मुद्दे सामके सरळ आसतात जेन्ना पंचायतीचें इलेक्शन आसता म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन आसता तेन्नाय मुद्दे सरळ आसतात पूण जेन्ना ZPचें इलेक्शन आसता तेन्ना मातसो जो वोटर आसा तो एक एक फावटी कन्फ्यूज जाता हे स्वता आमकां वोटर सांगतात तेन्ना तुमी वोटर म्हाका दिसता तुमी लोकांक आज कितें सांगपाक सोदतात की कशे तरेन कन्फ्यूज जायनासतना कशे तरेन मतदान करपाक जाय तुका फशी आहा चड करपाचें न्हू तुका फशी आहा तूं करपाचें म्हाका फशी आहा हांव करता पार्टी घेवपाची ना मदीं हितून म्हणजे तुमी म्हणटात की पार्टी परस जो कोण पळय कॅन्डिडेट आसा तो म्हत्वाचो म्हत्वाचो तो जर काम करता जाल्यार पार्टी कशी धरून त्या कॅन्डिडेटाक मत मारपाक मत मत हें तुमचें मत तुमचे बाकीचे फ्रेंड्स कितें सांगतात फ्रेंड कोण ना हांगा न्हू आतां हे पळय कोण दिश्टी पडना आनी आशिल्ले तेय धांवन गेले म्हाका पळोवन थँक्यू सो मच तुमी हांगा पळोवपाक शकतात वेगळे वेगळे तरेचे रंग आसात पांचवी काळे परत पांचवो हे ऑरेंज हे येलो अशे रंग वेगळे वेगळे आनी कोणाक हे स्प्रायट आवडटा कोणाक पेप्सी आवडटा कोणाक माजा आवडटा तर कोणाक उदक आवडटा हे आमचे सगळे कॅन्डिडेट आनी जो कोण पळय हे पिवपी आसता तो वोटर आनी अशे तरेन जाका जे जाय तो तेंच करता कारण जावं सॉफ्ट ड्रिंक पिवपाचें आसली किंवा जावं इलेक्शनाक वचून मत मारपाचें आसली जे आमचे मनांतलें आमकां पळय कितें जाय आसता तें आमी करपाक सदांच तयार आसतात जे पळय दुकानदार आसतात हॉटेलवाले आसतात तांकां कसलीय गजाल आसली ताचें चड ज्ञान आसता कारण ते डेली तांच्या दोळ्या मुखार कितें चल्लां तें पळयतात भाऊ ZPचें इलेक्शन लागीं पावलां कितें वारें दिसता सद्याक ह्या मतदारसंघाक कारण रेईश मागूश पंचायत अशी म्हणली सद्याक सामकें अशें म्हणटात की एक कॉम्पिटिशनूय बरें आसा पूण ताज्या पलीकडेन पक्ष म्हत्वाचो काय उमेदवार म्हत्वाचो आनी कित्याक लागून तुमकां कशें दिसता खरें म्हटल्यार न्हू पक्ष म्हटल्यार आतां तुमी जाणा पक्षाची कितली विटंबना जाल्या पळय दुसरें म्हटल्यार ऑपोजिशनाचो कॅन्डिडेटूच थाराना दुसरें म्हटल्यार आतांचे सद्या पळय कोण आसा पक्षाचे पळय तुमी म्हणटा किंवा आमी व्यक्तिमत्व म्हणटा पळय ते सद्या फ्रेंड सर्कलान जाल्या अशें दिसता की फ्रेंडाकूच निवडून हाडल्यार बरो असो दिसता कित्याक आतां पळय सद्या BJPचे सगळे ठो फो जाल्या पयलीं मोदीन 15 लाख दिवपाक जाय ते अजून दिवना GST लोकांक त्रासांक घातले तुमकां दिसता GST कमी जाल्या कशी
उलट आमकां दिसता की मायज जाल्या 2 महिने पयलीं रेट भरमसाट वाडयलो GST कमी करून दाखयले लोकांक फटयलो तुम्ही दुकानवाल्यांक म्हणटा की कळटा. पयलीं वाडयले वाडयले. मागीर हय, 5 रुपये वाडयले देंवयता आसतना 1 रुपये देंवयलो हय 3 रुपया 4 रुपया कशे देंवयले लोकांक दाखयता आसतना लोकांक सांगलें की GST देंवयलो तुमकां दिसता की जे पळय कितें पळय सेंट्रल गव्हर्मेंट किंवा स्टेट गव्हर्मेंट जे कितें एक्शन घेता त्या ZP इलेक्शनाकय हांगा कितें तरी ताजो फायदो लुकसाण ह्या पक्षाक जावपाक शकता सरकाराक जावपाक शकता आनी हाजो विरोधकांनी फायदो घेवपाक जाय लोकांचेर अवलंबून आसता लोक कितें करता लास्ट पळय तेजेर आसता अवलंबून BJP सारकेल्यान पळय ते अशी विटंबना करून थेयल्या ती म्हाका दिसना पूण लोक लाखी तुमी आतां पळय बिहाराक कितें जालां पळयलां मते पेटर्न नाच जाल्यो म्हणटा त्यो मतां इतली कोटींनी वाडली कशी वाडली तेजो आजून पासून स्पश्टीकरण कांय ना फाल्यां हांगाय तेंच जावंक शकता न्ही आमी गेले खेप काँग्रेसीक हांवें काँग्रेसीक मारलेलो वोट आमचो काँग्रेसवालो BJPन गेलो लफडे मरे सामके लफडे फायदो कितें जालो तितून तेच्या पयलीं आमी नारळाक हाडलेलो हांवें म्हाजेच नारळाक मारलेले जय साळगोकराक हय आमचो सोयरो म्हणून हां तोय BJPनूच गेलो म्हाका दिसता हांकां सगळे व्हडले पोटी पेटयो गावता आसतले लास्टाक ते थंयच वयता म्हणजे कोणाकू मारून फायदो कांयच ना कसो जाला ना हांव चल्लो रे बाबा आमकां कोणाच्यो पोटल्यो बिटल्यो काय मेळना आमकां आमचेच लास्टाक उलोवपाक जाय आनी भाव म्हणटा आपल्याकय काय मेळना कोण वता ते वताच आपूण भाऊ कितें जे उलोवपाचो आसा ते पट्टिडकीर उलोवन भावून पाड मारलो 15 लाखूय पयलीं गावना आमकां मनासारखेंच काम जाताले एक भाऊ सामको उमेदवालो हांगा आसा भाऊ कितें म्हणटा तुमी हॅलो हॅलो कितें काय ना हे वेरेचे आहा न्हू हय ते उमेदवार येतलो हां पूण सगळ्यांनी ताका कश्ट करून वयर काडून घाल हां जय हिंद जय जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत भाऊ सामको नेटान भाऊ पेजाद सामको भाऊ लोकांक कितें सांगता तूं कोणा वोट मारपाचो BJP काँग्रेस येना येना कशी येना ना कित्या लागून काँग्रेसीर पयसो आहा हां पूण पयसो तेणी दिला आसतलो हां पूण लोकांनी खाल्लो आसतलो जे तुमी म्हणटात की जेन्ना लोकांक पयशे मेळटात तेन्नाच लोक मत मारता नाल्यार मानना हय पयशां लागून लोक गू खातात सारके 5,000 दिले लोक धांवता धांवता फुडले चिंतिनात पूण तुमी धांवले ना अजून हे हांव धांवतलो हां म्हाज्यान देवान ताकद दिली न्हू तसो ना हांव एक देवाचोच मनीस आहा आनी तुमच्या कार्यकर्त्यांक हांव पावतलोच कितें खंयच्या संकटासून उडी मारतलो भाऊ तुम्ही दाढी आनी मातशी वाडोवन बरी करपा जाय म्हणजे भाऊ तुम्ही सारके मोदी कसो दिसतलो तूं मागीर ना ना नाका ते ना दाढी हांव काडटलो हां पूण हे राजकारण म्हणटा न्हू जितके सिंपल आहा तितके कठीण आहा हे भाऊ सारके वालोर तुका पळय अशें उलोवपी मनीस आमकां जाय जितले सोंपें आसा तितलेच कठीण आसा आनी आमच्या खातीर आतां भाऊन हें सामकें कठीण करून उडयलां